Kristaaradantuka Aradantuka Bapa aradantuka Aradantuka Krista aradantuka Aradantuka Atmyaradantuka Aradantuka Triyek Deva Aradantuka आमच्या त्रिएक देवा आराधंतुका बापा आराधंतुका आराधंतुका Krista आराधंतुका आराधंतुका बापा आराधंतुका आराधंतुका Krista आराधंतुका 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 आमच्या त्रिएक देवा आराधंतुका 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 आमच्या त्रिएक देवा मोगान तुवें संवसारसलोय सुंदर तो केलोय मनशा तुज्या सारक्या सोकन ताचे दिन दिलो मोगान तुवें संवसार रचलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुज्या सारक्या सोकन ताचे दिन दिलोय आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका Krista आराधन आमचे दोन्ही हात उबरया आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका Krista आराधन तुका सोम्या समोर आमी आयल्या येवकरिस्तंतलो जेजू आमचे मदें आसा आमची दिश्ट ताचेर कंसोवया तो आमचे संगत आसा आमचो हर एकल्यांचो तो मोग करता आनी ह्या आराधनाच्या स्तुती गिता वेळार ताणें केले सर बरेपण आमी नियाळ्या आमी आमच्या घरांनी आमची मागणी आमची विनवण्यो आमी घेवन ताचे समोर रावया तो आमचो मेस्त्री तो आमचो रक्षक तो आमचो वैस तो आमचो इश्ट सगळे आमचे सुख दुख कष्ट पिडा शिडा समस्या आमी ताका समर्पण दिवया तोच सर्व आमच्या कश्टांक आमच्या दुखांक सुटका सडवण दिवचो एक एक सडवणदार आमचो मेस्त्री आमचे मरे आसा ताका स्तुती करया ताका आराधन करया ताका होगोळसिया मोनिसावून संवसाराक आयलोय काळोख जावन आयलो खुर्सार मोरून सडवून करून आमकां
जीव दिलो मनीसावन संसाकायलोय काळोख धांवडायलो कुर्सार मरण सोडवण करून आमकां जीव दिलो तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आमच्या प्रिय देवा भाऊ बहिणीनो आमचे खातीर आमच्या अपरिमीत मोगा खातीर कुर्सार मोरोन आमकां पातकांतले बचावी सुटका सोडून बसयलो जेजू आमचे मदें आसा ह्या पवित्र सक्रमेंटांत उंड्या रुपार आमचे मदें आसा ताजो सांगात आमकां निजायकी खरो संतोष मोतीक काळजाक उल्हास समाधान ताची उतरां आमचे जिणेक बुजावण धैर्य भरवोसो वाट आनी जिबी दिवची सोमी आमचे मदें आसा आमी ताच्या संगता आसा तूं आमकां हर एकल्यांकी आपयता येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यान वजन वोवयतल्यान हांव तुमकां विशय दितलो हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तो आमचे सवी आसा आमच्या सुखांत आमच्या कश्टांत दुखांत पिडेंत निराशपणांत खंती बेजारांत एकसूरपणांत तो आमचे सवे सदांनीत आसा संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सवे आसतलो तुमी कळवळचे सोडा म्हजेर विश्वास दवरा भिये नाका ह्या संवसाराचे जैत वेला पण असल्या उतरांनी सोम्याची उतरां आमकां सगळ्यांकी धैर्य दिता आमकां बुजावण दिता आमच्या मतीक समाधान दिता आनी सोमी मात्र आमच्या काळजा मनाक असले संतोष समाधान दिवंक शकता आनी त्याच ताच्या संगातपणांत हो अमोलीक वेळ आमी खर्चिया आत्मीक फायदो ह्या पून तळार आमी जोडूंक ताची मजत ताची कृपा आमी मागया पवित्रत्म्या पारक्लिता कुर्फेदातारा कुर्फेचो पावस आमचेर शेणावन दितळ आमकां खर पवित्रत्म्या पारक्लिता कुर्फेदातारा कुर्फेचो पावस आमचेर शेणावन दितळ आमकां खर आराधन तुका बापा आराधन तुका मोगळ सोम्याची हांगासर असले समेस्तांक तुज्या पांयतळी समर्पिता तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड आनी आमकां हर एकल्याक तुज्या सक्तीन तुज्या बळान भर हांगासर जण एकल्याचेर तुजो आत्मो देवून येवनी तुज्या आशिर्वादांनी तांकां भरून दी तुज्या देणयांनी तांकां भरून दी तांकां बळवंत सकत करून दी ही पवित्र आत्म्या आमचे तूं दयेन देवून दी आनी आमकां तुजे कृपेन तुज्या देणयांनी भर आराधन तुका आमच्या प्रियेक देवा हालेलुया 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 जेजू तुजो मोग तुजी सॅक्रिफीस आनी बऱ्यापणाचो उगडास काडून उपकार पावडूंक तुजे समोर आयल्या आमकां हर एकल्याक तुजे कृपे देणयांनी बर तुज्या सक्तीन बर मोगळा सोम्या जेजू सांगात आमकां हर एकल्यांक बर हालेलुया 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 हालेलुया
शुक्रार जेजूच्या कष्टा मरणाचो दीस आमचे खातीर खुर्सार तो मेलो आनी आमकां हर एकल्यांकी सुटका चडवण बचावी दिली. आनी त्याच शुक्रारा दिसा ह्या येवकरिस्तांतल्या जेजू समोर आमी आयल्या. आमी तो सुकुरीस तेच कश्ट दूख घेवन ताचे समोर आमी आयल्या. ताणें ह्या खुर्साचेर जैत वेला आनी आमी जैत व्हरूंक तो आमकां देख जाला. निमाण्या शुक्रारा तो सोमयाचो मोग आमी नियाळटाव. खुर्सा तो मेलो आमच्या हर एकल्यांच्या मोगा खातीर. आपलो जीवूच ताणें समर्पण दिलो आमच्या जण एकल्याच्या मोगा खातीर. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. गेत्सेमनी मळ्यांत तो रगत घामेलो. जेजू म्हणालो, बापा ही काल्स म्हजे वयली निवार, म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी. आज आमी हर एकली गेत्सेमनी मळ्यांत आमच्या जिणेच्या कश्टान आसतना आमकांय जेजू बरी ते आटे विटे भोगूंक मेळटात. आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिणेंत हर एक आनी कश्ट अनवारा वयर अनवारा येतना आमी म्हणूंक जायचे सोम्याची ती उतरां, बापा म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी जावं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळय आमी हर एकल्यांनी देवाची खुशी करूंक जाय. आनी तोच सोमी आमकां हर एकल्यांकी शिकयता खुर्सार मरोन जिवन जावन आमकां हर एक शिकयता आमी देवाची खुशी करीचे आमच्या कश्टांत, आमच्या पिडेन, आमच्या दुखांत. जायते फावटी आमी मनशापणान भरता. आमकां आमचे कुटुंबाचे कश्ट, आमची पिडा शिडा सोसूंक आमकां त्रास भोगता. आमी देदेस्पोर जाता, आमी निराश जाता, आमी कंगाल जाता, आमी खंय 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 वेता. खंयसर आमकां समाधान मेळत गाय म्हणून. पूण खरो संतोष समाधान येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय मात्र मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून तुमी आज व्हडा संख्येन आयल्यात त्या जेजूचे बेसांव घेवंक, त्या जेजूचो सांगात घेवंक, त्या जेजूचे बोळ घेवंक, आत्मीक बोळ घेवंक तुमी ह्या आराधनांत आयल्यात. देखून जो कोण येवकरिस्तां जेजूक आराधनान मागता की तो रित्या हातांनी घरा बेसोना बगार आशिर्वादांनी वेतालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. असलो बरवोस दिलो आमच्या सोम्यान. देखून भाव भयणीनो, सोमी म्हणटात भिये नाकात, भिये नाकात. पवित्र पुस्तकान वांजेलान पूण आमी आणकी भियेता. आमी हांगासर एक वर आराधन करशीत आमकां मोतीचें समाधान मेळटा. पूण घरा वेताना थंयसर आमी समाधानान जियेचें. थंयसर आमकां कश्ट मेळटाना ते कश्ट फूड करूंक सोम्याचें बोळ आमकां मेळटा. आमी तशें जियेचें. ना तर इल्लो वेळ मात्र आमकां समाधान. आमी आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या घरांनी असलें समाधान सोमी जीवन जेजू आमकां दिता. असलें समाधान देखून ताका होगोळसुया, ताका आराधन करया, ताका स्तुती करया. कित्याक तो आमचो सडवणदार आमचे समोर आसा. तो आमचो रक्षक, आमची राखण करता, आमचे संगाता आसा. संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सोबे आसतलो. तूं आमकां सांडून घालचो ना. हो संवसार तुमकां सांडूंक पुरो, तुमी एक सोरी जावंक पुरो. पूण तुमच्या भगलेक आसा सोमी. सोम्याक तुमी घेवन घरा वसा. सोम्या सांगाता तुमी जिया. खंडीत सोम्या तुमचो हात सोडचो ना. जायते फावटी आमी पेद्र बरी उदकाचेर चलोवन येतना, आमी वारें वादळ जिणेंत येतना आमी भियेता, कंगल जाता, आमी बुडटा. पूण सोमी मात्र आमचो हात धरता. आमी बुडल्यार गी सोमी आमचो हात धरन आमकां उखलता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. असलो बरवसो आमचे थंय हर एकले थंय आसूंक जाय. आमी बरवशाची व्यक्ती जायचे, न्हय संवसारी व्यक्ती, न्हय कुशलकायेची व्यक्ती.
भवाटे व्यक्ती जावचे हे भाग आमकां देणे सोमी दिता. सोमयाक आमी स्तुती करया आनी गावया गीत नमान तुका धन्या देवा, नमान तुका रसनारा. ताळयो पिट्या. नमान तुका धन्या देवा, नमान तुका रसनारा, नमान पदवेदारा, नमान आमच्या पोसणारा. नमान तुका धन्या देवा, नमान तुका रसनारा, नमान पदवेदारा, नमान आमच्या पोसणारा. नमान तुका धन्या देवा, नमान तुका रसनारा, नमान पदवेदारा, नमान आमच्या पोसणारा. नमान तुका धन्या देवा, नमान तुका रसनारा, नमान पदवेदारा, नमान आमच्या पोसणारा. सोम्याक समर्पण दिया. सोमी आमचे मदें आसा. सोमी आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. ताका स्तुती करया, ताका आराधन करया, ताका होगोळसिया. ह्या आमोलीक वेळा सोमयेचो सांगात आमी हर एकली भोगया. सोमी आमचे मदें आसा, आमच्या काळजान आमच्या मनांनी आसा तो अनुभव करुया. श्वास तुझो दिवून मनीस म्हाका केला, तुझ्या सारक्यान रूपा म्हाका नेटयला. श्वास तुझो दिवून मनीस म्हाका केला, तुझ्या सारक्या रूपा म्हाका नेटयला. नमान तुका सोनिया देवा, नमान तुका रसनारा, नमान पदवेदारा, नमान आमच्या पोसणारा. संगत गावया. नमान तुका धन्या देवा, नमान तुका रसनारा, नमान पदवेदारा, नमान आमच्या पोसणारा. सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सगळे आमचे जिवीत, सगळे आमचे कुटाम, आमचे फिरगस कुटाम, सकड याजकांक, धार्मिकांक, जण एकल्याक आमच्या कुटुंबाक, कुटुंबांतल्या वडिलांक, मलगड्यांक, प्रायवंतांक, बाळशां, भुरग्यांक, गांवांत आनी परगांवांत आसल्या विविध पिडेन आसल्या कश्टांतल्या आमच्या भाव भयणीक हर एकल्याक सोम्याच्या पांय तळी आमी समर्पण दिवया.
सोमी आमकां हर एकल्यांकी तो राखून दी, ताच्या बळवंत हातान आमचे रक्षण करून दी, ताच्या आमोलीक रथान आमकां धुवन नितळ करूंक त्या सोम्या लागीं आमी मागया. जतन मुझी केली करिये मुझा मेटा म्हाका सांबाळलो मोग तुजो दिवून जतन मुझी केली मेटा म्हाका सांबाळलो नमान तुका धनी. सोम्याक आमचें समर्पण करया. सोम्याक आमच्या काळजांनी आमी बघया. सोम्या आमचे खातीर खुर्सार तो मेलो आनी आमकां हर एकले म्हण येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यान वचोन वयतल्यान येवया आमी सोम्या ह्या संवसारीक कुशलकायेक पाठ करया. पातकाचेर वायटाचेर आमी जैत व्हरया. सोम्याच्या त्या देखीन उतरांनी आमी चलोवया. सोम्याचे हर एक उतर आमचे जिणेक भरवोसो दिवन दी, आमकां बोल दिवन दी, आमकां हर एकल्याकी सक्तेन भरून दी. सोमी आमचे सगळे आसा. सोम्याचो आनंद भोगया. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एकल्या सोम्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भर. पवित्र आत्म्या देवन आमचेर हर एकल्यांचे देवन आमच्या मोतीची आमच्या काळजाची पिडा शिडा गुण कर. जी कोण विविध पिढेन कसो आसा तांची पिडा शिडा गुण कर. तांकां बोल दी, तांकां सकत दी, तांची पिडा शिडा गुण कर. तांच्या मोतीक समाधान दी, तांच्या काळजाक उल्हास दी म्हणून आमी मागया. हर एकल्याकी सोम्या सुसंगात आमी आदर आमी मागया. मौनपणी आमी सांबाळया. आमची नदर युवकरिस्ता जेजूचेर घालया. ज्या केवान जेजूचेर दिश्ट घाली आनी पातकी जिणी बदलली. मातेवानगी प्रद्वारान सांपळ्या स्त्रियेन विविध पिढेन कश्टांच्या हर एकल्यांनी कोण जेजूचेर दिश्ट लायली, जेजूक आपडली, ती सक्कड गुण जाली. आज जेजू आमकां हर एकल्यांकी आपडटा. आमची काळजाची पिडा, आमच्या मोतीची पिडा, आमच्या आत्म्याची पिडा तो गुण करता. देखून आमी निराशी जावचे न्ही, आमी खंत काडची न्ही, आमी भिरांतेन भरचे न्ही. बगार जेजूच्या त्या वर्त्या सक्तेन, ताच्या बोळान, ताच्या नांवान, ताच्या सक्तेन आमी बरोवया. हो वेळ आमकां मोलादीक वेळ सोम्यान दिल्लो. आज आमी हांगासर आयल्या. सोम्याची ती सकत, सोम्याचे ते बोळ, आत्मीक बोळ गटाय सोडूंक आनी आमची जिणी आणकी बरी करूंक, पातकाक पाठ करूंक, ओडण्यांक पाठ करूंक, वायटाक पाठ करूंक, बरे जिणी जिवंक आमी आयल्या. सोमी आमकां हर एकल्यांकी आपडटा. आमी भावाटान ताका आपडया आनी आमच्या हर एक पिडेतेन आमी गुण जावया. Hallelujah, hallelujah,
अर्गा होगळाम तुका स्तुती तुका स्वादिक जेजू संगत आम्ही गाऊया अर्गा होगळाम तुका स्तुती तुका स्वादिक जेजू आमच्या काळ जमानाने सोमेची स्तुती करूया आमच्या काळजांनी भोगया होगळा तुका सोम्यान केले सकट बरेपण नियाळया हालेलुया होगळा तुका स्तुती तुका स्वादिक जेजू सोमी आमकां आपडटा भाव भयणीनो सोम्याचेर सगळी आमची नदर घालया हांगासर या यूट्यूब चॅनलचेर पळोवनच्या हर एकल्याक आम्ही तुमचे खातीर मागता तुमची सकट विनवणी मागणी सोम्या समोर दवरा हर एक इरादे खातीर मागा सोम्यान केले सकट बरेपण आमी नियाळया सोम्याक आमी अर्घा दिवया सोम्याची स्तुती करया कीर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पर कितलो बरो त्या सर्वेस्पराची स्तुती आमी गावंक जाय ताका आमी वाकणूंक जाय ताका आमी अर्घा दिवंक जायचे हालेलुया 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 अर्घा तुका सोम्या जेजू होगला तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू उल्लास तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू होगला तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू अर्घा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू इलो मौन आमी रावया सोम्यान केले सकट बरेपण आमी नियाळया फाटल्या म्हयन्यान फाटल्या दिसान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वावराचेर आमच्या बिझनेसाचेर आमकां पिडे शिडेन राखला आमकां कश्ट अनवार राखला सकट आमी उगडासा काडया आमी त्या एका खोडकाराबर देवाक सोम्याक अर्घा दिवंक आयलो ताचे बरी आमी येवया सोम्यान केले सकट बरेपण आमी आमच्या मोती काडया सोम्याक केल्लो वेळ आमी अर्घा स्तुती दिवया मौन आमी सांबाळया आमच्या सुत्रांनी सोम्याची स्तुती करया ताका अर्घा आमी दिवया
तुमची सवाब अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू मुझे जिणेच्या हर एक घडये म्हाका राखून वेल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू विविध पिढे चिडेंतले म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबादारां सगळ्यांक बरें केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू नाना रितीन कश्टातना निराशी जातना जिवितांत करंदाय बेजार रेवोड घाल्ल्या वेळार तुजो सांगात आनी धैर्य दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू म्हज्या जिणेच्या हर एक घडये तुजो सांगात दिवन सांबाळ वेल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू तुजे कुरपेन वाडोवंक ओ मोलादीक वेळ म्हाका फावो केल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू बरे कुटाम मोगाळ आवय बापाय भाव भयणी भुरगीं म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू फाटल्या दिसांनी मुचार आमच्या कुटुंबाचेर वतले सर कुरपे देण्याक अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू आमच्या कुटुंबांत मागणे बरे वातावरण शांत समाधान आसा केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू कुटुंबान असले सबार कश्ट समस्ये परिहार केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू गांवांत परगांवांत वावुरच्या आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक बरी भलायकी बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू फाटल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबाची आमच्या घरा आसली सक्कड कार्य बऱ्या रितीन आमकां करूंक आदार दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू आमकां बरे फिरगस कुटाम बरे याजक धार्मिका भाव भयणी फावो करून आमकां भावटान वागोवंक कुमो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू दिसपोटो ग्रास सोडूंक आमकां आमच्या वावराक बरो फोल दिवन आमच्या वावराचेर बेसांव घाल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू विविध पिडे शिडेंतले हांगासर आमची भाव भयणी विडे पिडे शिडेंत आसात तांची पिडा शिडा गुण करून तांकां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू गुण जावंक असाध्य म्हणल्या पिडेंतले आमकां राखल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू कश्ट अनवरांतले नाना बेबिरांतींतले आनी सर अवघडांतले आमकां राखून वेल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू सर भुरग्यांक आनी युवा जणांक सर वायटा विघ्नांतले राखून वेल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू काम नासतना कश्टातना आसतना बरे काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू विविध इरादे खातीर मागतना म्हज्या मागण्याक कान दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू म्हज्या वेव्हारांत बिझनेसांत नश्टान कश्टान सांबाळटना म्हाका बिझनेस बरें करूंक आनी सरितीचो आदार दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू इंटरव्यूवान पावसान बरें काम म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू हांवें हाती घेतलें हर एक काम पोंताक पावचें म्हाका आदार दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोमिया जेजू तुमचीच मागणी तुमचेच अर्गां उले सोम्याक सांगात तुमकां हर एकल्यांकी सोम्यान आशिर्वाद घाल्या बरें केला बरी भलायकी समाधान आशिल्लें सक्कट दिला तुमच्या उतरांनी एक कडीभर सोम्याक अर्घा दियात अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू 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 सोम्याक अर्गा जावन गाव्या गीत अर्गा गीत अर्गां तुका होगळाप तुका सगळ्या काळजान सोम्याक नावडया अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजाक सोम्या तुका नावडटा
सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता अर्गां तुका ओगळाप तुका हात बोलया स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका स्तुती करूया ओगोळसिया ताचे नांव वंदन आनी केले संकट बरे आमकां रिकले केमनी आळया सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा उल्लास तुका सोमिया जेसू उपलाप तुका सोमिया जेसू महिमा तुका सोमिया जेसू आराधना तुका सोमिया स्तुती तुका सोमिया जेसू उगलाप तुका सोमिया जेसू स तुझ्या देण्या करगा तुका सोमिया जेसू उगलाप तुका सोमिया जेसू अर्गा उगलाप तुका स्तुती तुका स्वादिक जेजू सगता अर्गा उगलाप तुका आमच्या काळजा मनानी स्तुती तुका स्वादिक जेजू हालेलुया सोम्या जेसू हर एकल्याक जणेसल्यांक आपण तांची पिडा गुण कर तांच्या मतीक तांच्या कुडीक तांच्या आत्म्याची पिडा गुण कर आमचे जण एकल्याक तुजो आशीर्वाद होत पवित्रत्म्याच्या देण्याच्या सत्तेन आमकां बर आमकां तुज्या कृपेन बर आमच्या जिणयेच्या आटे विटेन आमकां तूं संगा दी तुका हर गाणी
भयणीनो, आमी ह्या संवसारी जिणी जियेतना आमी पातकाक सांबाळटा, आमी वायटाक सांबाळटा, पूण जेजू आमकां ताची काकूळट दाखयता. देखून हो वेळ आमी सोम्या लागीं आमच्या सर सुखी खातीर, आमच्या उणेपणा खातीर, आमच्या पातका खातीर बोगसाने आमी मागया. मातने हेरांक बोगसूंची कृपा आमी मागया. पण ह्या सोम्यान त्या कुर्सा थावन सगळ्या मनशा कुळाक आमकां बापा तांकां बोगशी, आमकां बोगसणे उदार देणे जावन दिले. आज आमकां हर एकले की देवाचे बोगसाणे, देवाची काकूळट जाय. कित्याक आमी अस्कत टवळ टवळ पातकाक संपडटा. देवाच्या उपादेसा विरोध, इगर्ज मातेच्या उपादेसा विरोध आमी वेता. देवाच्या मोगातान आमी पयस वेता. पूण जेजू आमकां हर एकल्यांकी सोदून येता. आमकां हर एकल्यांची आमची बाचावी तो आशेता. हर एकल्यांनी पाटी येचे. म्हज्या पुतान, म्हज्या धुवेन पळय, वेचीक पितो आसो, वेचीक पुताची वोपार पळया, वेचीक पूत, वेचीक बापोय हर एकली पाटी येवंक आशेतात. आनी तो पूत आपणाचे पाताक वळखता. आज आमी आमचे उणेपण पाताक वळखूंक जायचे. आनी केन्ना आमी आमची पातकां वळखता तेन्ना देवाची काकूळट, देवाच्या बोगसणे आमकां हर एकल्यांकी फावो जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमच्या पातकाच्यान की देवाची काकूळट, देवाची कृपा वर्ती, देवाची कृपा वर्ती. देखून आमी आमचे सर पातकांचो उगडास काडया. कोणाक आमकां बोगसूंक कश्ट जाता तांच्या खातीर आमी मागया. त्या बोगसण्याची कृपा आमी मागया. कुटुंबा मध्ये असमाधान आसा, कुटुंबा मध्ये उलोवणें ना, शेजारा आमच्या उलोवणें ना, एकामेका उलोवणें ना. आमच्या कुटुंबान एकामेका बोगसूंक आमकां कश्ट मारतात. ते बोगसण्याची कृपा सोम्या थंय मात्र आसा. ती कृपा आमी मागया. एकडी बरं सक्कड आमचे दोळे आमी दांपया. सक्कड आमची पातकां आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतपांनी आनी आमच्या करण्यांनी आदारली पातकां खातीर देवा लागचे, सोम्या लागचे बोगसणे मागया. जाकेव सक्कड सांडून सोम्या फाटल्यान गेलो. ताची पातकी जिणी सांडून नवे जिणी, नवी वाट सोम्याची धरली. प्रद्वरान सांपडे स्त्री सोम्यान तिका बोगशिले आनी सोम्याचो पाटलाव केलो. आज आमकां हर एकलें की सोमी बोगसण्याची कृपा दिता, बोगसणे आमकां दिता. आनी आमी एकामेका बोगसूंक त्या वर्त्या आमच्या बापा मागण्यांत तो शिकयता. एकडी भर आमचे सर पातका खातीर सोम्या समोर रडोवन, सोम्या समोर दुखा गळोवन आमी पातका उसारया. आनी जे कोणाक आमकां बोगसूंक आमचेच इश्ट मंत्र, आमचेच इश्ट मित्र आमकां नेगार करतात, आमकां फटयतात, आमचेच कुटुंबाचे सादे आमकां फटयतात, आमकां विरोध करतात, आमचे नांव पाड करतात. तांचो हर एकल्याचो उगडास काडया. तांचे खातीर आमी मागया. जेजू म्हणटा दुस्मानाचो मोग करा, द्वेशितल्यांक बरें करा, शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, निंदा करतल्या पासत मागा म्हणून आज आमी तांचे पासत मागूंक तांकांय आमी बोगसणे दिवचे. मौनपणी सांबाळया. डोळे सामून सर आमची पातकां उडासा काड सोम्या लागचे बोगसणे मागया. आनी एक गीत आमी गायतना नियाळया. सोम्याची बोगसण्याची कृपा आमी मागया, गावया. अर्थापरीत रितीन आमच्या काळजाक लागच्या सारखे एक गीत आमी गावया.
ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ನೋವುಗಳು, ಪ್ರೀತಿಸಲಾರದ ನಿಮಿಷಗಳು मनव तुम्बी भारवागिदे. आमचे मौन, आमचे काळीज पातकाच्या या जडायन आसा. सोम्या लागीं त्या बोक्सनाची कृपा मागून हे गीत आमी गावया. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿರಿ. ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿರಿ. ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ನೋವುಗಳು, ಪ್ರೀತಿಸಲಾರದ ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾನವ ತುಂಬಿ ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿಯ आमच्या पातका खातीर बोक्साने मागया. आमी पातका नासचे न्ही. सोमी म्हणटा जिनी बदला पाताक रडा आनी सोम्याची सुवार्ता बरी खबर सत्मना. जायते पावटी आमी पातकाच्या जडयान सांपडटा. सोम्या सरची फाटी येवया. आमी हर एकली वेचीक पोत वेचीक दूं जावन आसा. बोक्साने आमी मागया. सोम्याच्या बोक्सनाची कृपा मागून हेरांकी आमी बोक्षिया. थोडे फावटी आमकां हेरांक बोक्सूंक कश्ट मारतात. हांवें कित्याक बोक्सचे? ताणें म्हजें मन दुखयलां. ताणें म्हाका अन्याय केला. ताणें म्हाका अनीत केला. ताणें म्हजें नांव पाड केलां. आमी सोम्याची पाटलाव दारा. आमी सोम्याचे सीस म्हणून कशें दाखोवचे? सोम्याचे देखीन ताचे उतरांनी आमी चलोवंक जायचे. देखून बोक्साने एक फुंक्याक आमकां मेळ्ळा सोम्यातावन देणें ते आमी हेरांक दिवचे. केदळ आमी हेरांक बोक्षितावंगी तवळ आमकांय सोम्याचे बोक्सान मेळटले. हीच कृपा आमी मागया. या गितांत तसो काकुळटीचो अनुभव आमी हर एकली करया. ನಂಬಿದವರ ದ್ರೋಹಗಳು, ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿರಿದ ಗಾಯಗಳು, ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದೆ ಮನವು ಕೂಗಿದೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿರಿ. हालेलुया 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 हालेलुया. बोक्सानाची सकत सोम्या हर एकल्याक ती फावो कर. बोक्साने हर एकल्याक एकामेका दिवक आमच्या कुटुंबाच्या सांच्या आमच्या सेज समार हर एकल्याक बोक्साने दिवक आमकां ती कृपा दी म्हणून आमी मागया. क्षमया नीड शक्य नीडिरी. भाऊ भयणीनो, या पुंतळाक तुमी आयल्यात तुमचे जायते इरादे घेवन मागणे घेवन. आनी हो वेळ तो मागणे इरादे सोम्या समोर उक्त्या मनान काळजान उसारसो. जे कितें तुमकां मागोवंक जाय तुमचे खातीर, तुमच्या कुटुंबा खातीर, तुमच्या वावरा खातीर, हेरां खातीर, आतां आमी तांचे पासत मागया. आमची सगळी मागणी सोम्या समोर दवरया. मागया आमच्या पवित्र सभे खातीर, पापा साहेब लिओ 14व्या खातीर, सर
बिस्पां खातीर, याजकां खातीर, धर्मिकां खातीर आनी लायक भावट्यां खातीर सोम्यान स्थापन केल्ली ही पवित्र सभा आमी ती बळवंत दवरच्या खातीर आमी हर एकली ह्या भावट्टसो वावर आमी धैर्यान करूंक आनी हे मिसांव करतना आमचेर आसले सक्कड अडकळी ह्या अडकळीचे जैत व्हरूंक आमच्या पवित्र सभेच्या मिसांवा खातीर मोणयारां खातीर आमच्या खातीर हे घडीभर आमी मागया. मागया आमी आमच्या कुटुंबा खातीर. कुटुंबांत जायते समस्या आसा. कुटुंबाचे सांदे पिडे शिडेन आसात. गूण जावंक सकनातली नाना रितीची पिडा, कॅन्सर जावं दी, ट्युमर जावं दी वा कितेंय आमकां मारेकार पिडा आसात. हे सक्कड पिडेस भाव भयणीक सोम्याच्या पांया तळी आमी समर्पण दिवया. विविध आस्पत्रेन आसात, आमच्या घरांनी मालगाडी प्रायवंत आसात, तांकां समर्पण दिवया. आमच्या आवय बापोयक, आमच्या भाव भयणीक आनी कुटुंबांतल्या भुरग्यांक युवजन सक्कड कुटुंबाच्या सांद्यांक. आमची कुटुंबाची परगांवांत आसात, आमच्या कुटुंबाची परगांवांत कश्टांत आसात. थोड्यांक बरें काम ना, थोड्यांक भलायकेची समस्या आसा वा नाना रितीची समस्या, तांचे खातीर आमी विशेश करून मागया. कुटुंबाच्या फुडारा खातीर ती परगांवांत पावल्यात. तांचे द्वारे आमची कुटुंबां आज फुडार सोडूंक घेवंक आनी आमकां बरें कुटुंब बांदूंक तांचो आदार आमकां मेळटा. तांचे खातीर मागया. अशें आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संदे खातीर एक घडीभर आमी मागया. मागया आमी आमच्या भुरग्यां खातीर बरें शिकाप जोडूंक, सक्कड वायटांतले, सक्कड व्यसनांतले, मोबायल जावं दी वा मादक द्रव्याच्या व्यसनांतले, नाना रितीच्या वायटांतले, विघ्नांतले तांकां राखच्या खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर, युवजनां खातीर आमी मागया. तांकां बरो फुडार, बरें शिकाप, तांचें जिवीत ल्हानपणांतल्यान युवा प्रायेंतून बांदून हाडची. ती मोतीची उजवाड, जाणवाय, बुदवंतकाय सोमी जेजू दिवं दी आनी ती देवबिरांतीन, कुरपेन, जाणवेन वाडच्या खातीर सक्कड भुरग्यांक, युवजनांक आनी बाळशां खातीर आमी मागया. बरी भलायकी तांच्या खातीर मागया. सक्कड आमच्या वावरा खातीर मागया. आमी शेतांनी वावर करता, आमी विविध बिझनेस करता, वेव्हार करता, तो बरो फोड जोडूंक आमी आशेता. सळवण येता, नश्ट जाता, तरी सोम्याचेर विश्वास दवरया. सोम्याचो आदार आमच्या वावरांत, आमच्या कामांत जैत आमकां मेळचे खातीर आमी मागया. हांगासर तुमी आयल्यात तुमच्या इराद्या खातीर. सक्कड तुमचो इरादो उसारून सांगा. तुमकां कितें मागोवंक जायचें ह्या पुंतळार, सांजुजे वास बापाच्या ह्या पुंतळार मागले सक्कड येवकरलो जेजू फावो करता. देखून आमची सक्कड मागणी, आमचे इरादे आमी सोम्याक समर्पण दिवया. तुमी कितें म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो म्हणटा जुवांचो अध्याय 14 वाक्य 14. सांत पावल फिलिपिकारांक बरोवन सांगता, अध्याय 4 वळ 6, कसलो सुखोंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक सोम्या जेजूक कळीत करा. सक्कड आमी आमचें कितें आमकां मागोवंक जाय, इरादे आसा आनी कोणें आमकां मागोवंक सांगलां, जायत्यांनी मागोवंक सांगलां. फादर आमचे इरादे खातीर, तांचे इरादे खातीर मागया.
हांगासर यूट्यूबाचेर हे आराधन भाग घेतल्या तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांचे खातीर आमी मागया. सकड आमची मागणी सोम्याक समर्पून आमी गावया. हांव समर्पिता, सगळोच हांव समर्पिता. समर्पिता. दोन्ही हात उबरे. कितें तुमकां मागूंक जाय सकड समर्पण करा. सगळोच म्हाका सगळ्यांक समर्पित करिया. हांव समर्पिता, हांव समर्पिता. सगळोच म्हाका सोडवंदारा. हांव समर्पिता. सोम्याचो आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया आनी गावया हे देवाडा साक्रामेंतां. देवा विचित्र साक्रामेंटा खाल तुझ्या कसोंचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेऱ्यांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. जेसू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव तुजे विणें. मोग तुजो पुरो सोम्या. मोग तुजो पुरो. इश्ले गुंजीव दिल्लो मोग तुजो पुरो. Soro somia bui akasoro mo
पासून सासांपासून उरो जेसू मुसोराय आनी तोस मुजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेसू मुजें खाण आनी तोस मुजें त्राण जियेना हांव ताचे विणें धाडभाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुजी सदां गाता काळजांत तीन वाजता धाडभाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुजी सदां गाता काळजांत तीन वाजता मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एकवटाय राय दैवीक तुज्या मोडान सोम्या जिवीत तुला वयताय धाडभाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुजी सदां गाता काळजांत तीन वाजता धाडभाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुजी सदां गाता काळजांत तीन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो भाऊ भयणीनो आज पवित्र सभा मोरयेच्या भोव पवित्र नावाची परब द फीस्ट ऑफ द होली नेम ऑफ मेरी आज संभ्रमता कशें जानेर 3 तारीखेर जेजूच्या भोव पवित्र नावाची परब संभ्रमता की आज मोरयेच्या नावाची परब कित्याक ही परब म्हणल्यार 1683 इस्वेंत थवळचो पोलंडाचो राय जॉन सोबिस्की विरोध रायाचेर झुजाक तो देंवता आनी वियेन्ना म्हणल्या कडेन झुजा थळार पावतना तो आपल्या सैन्याक आनी तो मोरये मायक उलो मारता मोरये मायच्या नांवान तिजे ससायन ते झूज तो जिखता आनी अशें आमी पळयत हांव पापा इनोसेंट 11वो ह्या जैताच्या उगडासाक मोरयेच्या नांवाची ही परब पवित्र सभेन आसा करता आज आमी आमच्या कश्टांचेर पिडेचेर जैत व्हरूंक मोरये मायक उलो मारतना आमचो वर्तो पात्रोन आमचो मोगाचो सांत सांत जुजे वास ताच्या नांवान आमी विविध मागणी करता ताचो आदार आमी मागता आज आमी व्हडा संख्यान भक्तीक हांगासर आयल्यात सांत जुजे वासाच्या नांवान आमकां सक्कड देवाचो आदार मेळच्या खातीर तर आमी ह्या पात्रोन संताचो आदार मागतना हे मिसाचें बलिदान भेटूंक आमकां आमी तयाराय करया आमच्या पातकांचो आमच्या अस्कतकायेचो उणेपणाचो आमी उगडास कण आमच्या सर पातका खातीर देवा लागचे बोगसणे मागया आमची पातकां वळखून घेवन संगत आमी उसारून सांगया हांव पातकी सर पदवेदा देवा
आनी तुमकां भाऊ भयणीनो झुगण्या उसरून सांगता मनान चिंतून गुणान उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच हांव मोरीक सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजू सेवाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळिकायची जिणी जियोन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्षीक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गान दिताव. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळिकायच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सांत पौलोन तिमोथेक बरयल्ल्या पयल्या पत्राचो आराम. आमच्या सोडवणदारा देवाचे आनी आमचो बरवसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताचे उक्मेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान भावार्था उदेशी म्हजो खरो पूत जावन आसलेल्या तिमोथेक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा खाकुळट आनी शांती तुका लाभो. हें काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिनवासता. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवाक नेमलेल्यांक हांव ताका अर्गां दिता. हादीं हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दोगदोन अपमान केल्लो. भावार्था विने आसून नेनारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकुळट दाखयली. जेजू क्रिस्तांतय आसलेल्या भावार्था आनी मोगा बराबर आमच्या सोम्याची कृपा म्हजे थंय धाराल मापान वतली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा तुंस म्हजें दायज. सर्वेस्परा तुंस म्हजें दायज. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा म्हज्या कित्याक तुजेर हांव पातयेता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तुंस म्हजो धनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवाणपात म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक. सर्वेस्परा तुंस म्हजें दायज. म्हाका बूध सांगतेल्या सर्वेस्पराक हांव दिनवासता. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्कन म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजें उजेशीं आसा तर हांव केदींच हालचो ना. श्लोक. सर्वेस्परा तुंस म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती
आणि तुझ्या उजव्याक ससनाचे सुख. श्लोक. सर्वेस्परा तुझ मुझे दाईस. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. तुझे उतर सत सोम्या सतावरवी तू आमकां पवित कर. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगे लागलो. एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वरी येतवे. ते दोगी खणयेंत पडचे नातवे. एक शीस आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत आसलेलें आडें तुका दिसना. कित्याक तुज्याच दोळ्यांतलें आडें पळय नासलेल्या तुवें तुज्या बाबाक, बाबा राव तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हणचें कशें. कापाट्या, तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. देवाचें उतर हें वगडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय भाव भयणीनो, आयच्या सुवार्तेंत पेल्याच्या जडते विशांत जेजून दिवची शिकोवण आमी आयकता. सुवार्तेन आमी आयकता जेजू सांगता, पेल्याची जडटी करिनाका, तुजी जडटी जावची ना. जर तर तूं पेल्याची जडटी करताय तर देवी तुजी जडटी करतलो. जडटी करचो उद्देश कितें? कित्याक आमी हेरांची जडटी करता? कारण इतलेंच, आपल्याची परवा हेरांची बेपरवा. आपूण बरो, सतेवंत, भाग्यवंत, नितीवंत आनी हेर पातकी सुखीदार, हो उद्देश. सान लुकाचो वांजेल आमी पळोवंक गेल्यार 18व्या अध्यायांत 9-14 ते वळीन पळोवंक गेल्यार एक ओपार आयकोंक मेळटा, फारिजेवाची आनी सुंकागाराची ओपार. हे दोगी देवाळाक आयले आनी त्या देवाळांत आसतना फारिजेव म्हणालो, अशें मागणें करूंक लागलो, देवा हांव नितीवंत, हांव दान दिता, हांव बरें करता, पळया तो अनेकलो फारिजेव, तो सुंकागार, तो अन्याय, तो लुटकार, तो अनैतीक जिणी जी येतालो. पूण कोणाचे मागणें देवान आयकलें. थंयसर तकली उबारूंक सकनात तसल्या त्या सुंकागाराचे मागणें देवाक आयकले, देवाक मानवालो. देखून भाऊ भयणीनो, आमी पेल्याची जडटी करची न्ही. जडटी कोणे करची? देवान मात्र जडटी करची. जर तर आमी हेरांची जडटी करता तर आमी देवाचें स्थान घेता. देवाच्या स्थानार बसून आमी फावोगी. तर कित्याक आमी जडटी करची? कित्याक आमी जडटी करची? थंयसर पळयला द्वितीय नियम पुस्तकांत
चॅप्टर 1 वर्स 17 म्हणटा निती फैसल देवाचे, निती फैसल देवाचे. आनी जेजूय म्हणटा देव तुजी जडटी करतलो, देव बाप आसा तो जडटी करतलो आनी आमची हर एकल्यांची निमाणी जडटी आसा. निमाण 4 वस्तू मोर्न जडटी कोंड सर आसा देखून आमी हेरांची जडटी करची न्ही. देखून आयच्या वांजेलांत जेजू ओपारी मुखांतर आमकां शिकोवन दिता की पयले आमी जडटी करचे आमच्या अंतस्करणाची, आमच्या अंतस्करणाची. हांवें म्हज्याच विशयांत जाणा जायचे. पयल्या विशयांत आमकां कितें कळीत आसा, पयल्या विशयान आमी कितले जाणाव. तांकां कळीत नासतना, तांकां जाणा जायनासतना आमी जायते फावटी तांचें नांव पाड करता, तांची बेपारवा करता, तांकां अवमान करता, अपमान करता. देखून आज आमच्या विशयांत आमी जाणा जावचे अति गरजे. देखून जेजू म्हणटा एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट वर येते, वेल्या जाल्यार गी ती दोनी कुरडे खणयेंत पडटात. ही बायल्या दोळ्याची दिश्टी विशांत उरलेलो न्ही, जेजू बगार भितरली दिश्ट, आत्मीक दिश्ट. आज हांवें म्हज्या विशयांत चिंतिले हांव कितलो बरो आसा, हांवें पाता केला, म्हजे थंय उणेपण आसा, म्हजे थंय अस्कतकाय आसा म्हण पयले हांवें वळखल्यार हेरांक, म्हज्या भाव भयणीक, म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, शेजाऱ्यांक वळखूंक शकता. द ब्लायंड मॅन लिडींग द ब्लायंड मॅन जाता आमी कणयेन पडटा. देखून आमचे स्व इवॅल्युएशन म्हणटा, सेल्फ अवेरनेस म्हणटा, आमचे अंतस्करणाची जडटी करीचे ते पयले. आनी दुसरे भाव भयणीच्या दोळ्यान किसर ल्हान गात्राचे, ल्हान किसर वा कोयर आमकां तांच्या दोळ्यांनी पळोवंक मेळटा, तर आमच्या दोळ्यांनी व्हड आडे आसा. खंयचे ल्हान खंयचे व्हड, किसर ल्हान आडे व्हड. आमच्या दोळ्याचे आडे पयले काडूंक जेजू म्हणटा. आमचे थंय कितें अस्कतकाय आसा, आमचे थंय कितें उणेपण आसा ते आमी वळखून काणगेचे न्हय. आमी नितीवंत म्हूण हांव बरो मिसाक वेता, हांव मागण्याक वेता, रेतीरेक वेता, आराधन भाग येता, हांव सक्कड बरो म्हणून आनी एकलो पेलो खोटो म्हणल्यार इगर्जेंत हांव पातकी म्हणून भायर वचून तूं पातकी म्हणल्यार कितें फायदो. देखून आज वी नीड टू जज आवरसेल्व्स बिफोर वी जज अदर्स. आज म्हजेच अंतस्करणाची जडटी हांवें करूंक जायचे ना, तर सोमी म्हणटा आमी कपाटीपण जियेता. कपटपण, हिपोक्रेट, वी बिकम हिपोक्रेट्स. कपाटी जिवीत जियेता. कित्याक हांव पेल्यांक सांगता, पेल्याची जडटी करता, हांव बदलना, हांव नितीवन म्हणून येता, तसले जिवीत न्ही. देखून केन्ना आमी आमचे अंतस्करणाची जडटी करून आमचे अस्कतकाय, हांव पातकी, म्हजे थंय उणेपण आसा वळखल्या वेळार आयच्या पयल्या वाचपांत तिमोथेक बरयल्या पयल्या पत्र म्हणटा सांब पावलाक ती मेळिल्ली देवाची काकुळट. सांब पावलू ताजेच जडटी करी लागलो. तो म्हणलो एका काळार हांव क्रिस्ताक अपमान केल्लो, एका काळार क्रिस्तांवाक हांवें निंदा केल्ली, आनी तो वळखता आनी ताणें म्हजी दया दाखयली, ताणें म्हजे वयर काकुळट दाखयली, ताणें म्हाका नेमक केलो, विंसलो आनी विश्वासी जावन विंसलो आनी ताच्या मिसामाक धाडलो. पळया, आमी आमचें उणेपण वळखता, तर देवाची काकुळट, देवाची दया दोट्या मापान आमकां थंयसर मेळटा. म्हणल्यार सांब पावल आमकां वर्त दाखलो आनी उदाहरण. तर आज आमी पयले आमचे पण आमी चिंतूंक जायचे, म्हज्या विशयांत चिंतूंक जायचे, हांव नितीवनगी वा म्हजे थंय पाताक आसा गी अस्कतकाय. दुसरें हेरां थंय उणेपण आसा म्हूण समजून काणगेचें. केन्ना म्हजे थंय उणेपण आसा, हेरां थंय उणेपण आसा समजून काय. आनी तिसरें आमचें थंय खालतेपण आसा जें, जर तर आमी हंकारान, स्वार्थान, आमी द्वेशान, आमी हांव म्हणलें चिंतप, इगो आसा, हांवें म्हणलें आसला, तर
खालतेपणांत आमकां जियोंक असाध्य आमकां देवाची काकुळट मेळचे आसात देखून खालतेपण आमकां पयलें तें उदार जावंक शिकयता पयलें तें दया जावंक शिकयता काकुळट आनी बोगसन जावंक शिकयता देखून सोमी आमकां हर एकलें की देख आज सोमी देख पळया आमी त्या प्रद्वारांत सांपळ्या स्त्रियेक बाये तुका कोणेय गुन्यांवकार केली गी म्हणून सोमी विचारतना ना म्हणाली तर हांव ही तुका गुन्यांवकार करना वच आनी मुखार पाताक करिना पण ती जावन आसा सोमयाची काकुळट सोमयान जज करी येताले त्या स्त्रियेक तूं पातकी म्हणयताले पूण सोमयान तिका बोगसाण दिले तिका काकुळट दिली आज त्याच सोमयाची देख आमी घेवंक जायचे देखून आमी एक उडास जे जज लेस अंडरस्टँड मोर जज लेस अंडरस्टँड मोर देखून सांत तेरेसा कोलकाताची सांत तेरेसा भोव अपुर्बानी म्हणटा इफ यू जज पीपल यू हॅव नो टायम टू लव जर तर तूं हेरांची झडटी करता तर तुवें हेरांक केदाळा मोग दाखोवचो हेरांचो मोग करचो केदाळा देखून जेसूची देख घेवया पेल्याची बेपरवा करिनासतना मोगाची दिश्ट काकुळटीचे दिश्ट दाखोवया आनी जेजू बरीस जावंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया आमेन. काणिको घेऊन आमच्या हातांनी अर्पूच्या खयल्याव त्या काळजांनी ओपून घे बापा ही आमची जिणी भर तूं आमकां तुज्या देण्यांनी भर तूं आमकां तुज्या देण्यांनी उंडो गोवाचो वायट दाकाचो संकेत बाबा आमच्या जिणयेचो समर्पण दिता सर वावरामचो भेटयता गुरुत्व मोगाचो स्वीकार कर ये बाबा स्वीकार कर तूं आमकां स्वीकार कर ये बाबा स्वीकार कर तूं आमकां काणिको घेऊन आमच्या हातांनी परपूच्या कायल्याव घालत्या काळजांनी ओपून घे बाबा ही आमची जिणी भर तूं आमकां तुज्या देण्यांनी भर तूं आमकां तुज्या देण्यांनी काणिको घेऊन आमच्या हातांनी अर्पूच्या कायल्याव घालत्या काळजांनी ओपून घे बाबा आमची जिणी भर तूं आमकां तुज्या देण्यांनी भर तूं आमकां तुज्या देण्यांनी. भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असले जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या थारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी खालतेपणाचे सादे जिवीत तुका भोव मानवाले. हेच शेगूण आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फोव कर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमेन.
सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. ओय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीर काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझे सेवका सांजुजे वाजा पासोत आमी तुका दिन वाजताव. भावाताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकाच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र बचर रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताजे देखी बरीर पलजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून ओरडूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या दुता भक्ता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबरा व्हडा उल्हासा तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्यात. तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगतुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वचनाव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्खे पितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भगन बापा, पेटर पाल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आमकां मुरये देवाचे माये संगाती, भगवन जुजे तिचो पती, भगवन धर्मदूत, भगवन जुजे वास आनी सर उकाळीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू संगाता, तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्यान म्हणा मागा आनी तुमकां मेळटले, तुमकां दितले. ह्याच सुम्याच्या उतराचेर बरोवसून सर आमच्या गरजा खातीर देव बापाचो आदार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय, सर विघ्नां अनवरां आकांतांतली आनी सर पिडेशिडेंतली आमकां वाटाय. महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगा सुगूर जावन एकामेकाक शांती आमी दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात मोगाळ भाऊ भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे जेवणां आपयल्यात आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 188 188.
मुझे थंय काळजान फाकास फाक जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वाग जेजू तूं ये मुझे थंय काळजान प्रकाश फाक जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वाड काळजान तुका जीवन ते सर्गीचे आत्मीक घटाय दिवचे वर्ते हे बाग मोचे काळजान तुका सेवचे तर ये जेजू दुलोक जेजू उंड्या रूपार काळजान राव जेजू जेजू तूं ये मुझे थंय काळजान प्रकाश पांगय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तेन वागय जेजू तूं ये मुझे थंय काळजान प्रकाश पांगय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तेन वागय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तेन वागय प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बागे दिसा तुज्या पोण्याक पाळोवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोशी केल्ल्या पासोत आमी तुका अर्गान दिताव आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुजे एकवटान जिवनचे तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजुजे वाजाच्या परजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागताव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो संभ्रमीक आशिर्वाद जोडूंक तुमच्यो तकल्यो बागयात सर पदवेदा देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालू आनी तुमकां सर वायट विघ्नांतले निवारू आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरोवशान आनी मोगान तो बरू आनी तुमची कुटुंबा जिणी बऱ्या कर्णांनी सुफळ करू आमेन. शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे परमणे चलूंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करू आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवू आनी तुमचे सवे सदां आसूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा
देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्यानो ह्या पवित्र तळार सांजेचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयले सर इरादे सुफळ जावन दीत म्हणून आमची आशा आनी मागणी जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ले जावन आसात. मनादीक बाब विक्टर डिसोजा मंगळूर DSCच्या समालोचन केंद्राचे सहाय्यक डिरेक्टर कावन्सिलींग सेंटर थंयसर सहाय्यक डिरेक्टर जावन सेवा दिवन आसात. तांणी आयच्या दिसा आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें संगतपण दिलें. मीस तशें देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक ताणें आदार दिला. देखून मोगाळ पाद्र्याबानो बाप विकासाच्या हांगासर आसच्या पाद्र्याबांच्या आनी सर भक्तिकांच्या नांवी तुमी आयच्या दिसा आमकां दिल्ल्या ह्या अर्थाबरीत आराधनांक शर्मावांक आनी भक्तीपणान मिसाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या मिसावान तुमी करच्या वावरांत तुमकां देव जैत दिवन दी आनी की तुमच्या वावरा मुखांत्र जायत्या कुटुंबांनी जायत्याच्या जिवितांत बरेपण जोडचें भाग देव तुमच्या मुखांत्र फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसा कुमसरा संगतपणाक आनी कुमक केल्ल्या फारंगी पेर कोवेंताचे याजक मनादीक बाप दिलराज तशें फादर फ्रेडी तुमकां देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेवन आमचो मनीस सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक थोड्यांचे ताळे आयकता तांकांय आनी हांगासर जावचें सगळें भक्ती कार्य व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनीस लायनल आनी तें डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मनीस स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सर सिबंदीक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तांचेर मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांदांतोन आर्काण वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांच्या बऱ्या मनाच्या वावराक जजेवाज बाप देवा तावन विस्तार आशिर्वादा मागून दितालो. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा कार्मेल सायबीन कुर्नाड वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सरितींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सरितीची तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमक करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचप आसच्या काणीक एकठांवच्या दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावरच्या. सांजेचे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाचे विस्तार आशिर्वादा मागता. तुमच्या बऱ्या मनाच्या सेवेक देव बरें करूं. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर थंयसर जेवणासलांत आसात. तांकां मेळया आमची भलायकी बरी सांबाळया. हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशेत उक्ते आसता. संगताच धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसां या दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान तुमी दिवी येता. पुणशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानांची वात वणटेल्या. थोड्यांनी फाटी वेच्या पयलें कुमक दिवन वेतात ती आज हांगासर पावना. पूण तांचेय कोणी संबंद जाली कोणी आसात जाल्यार तुमी येवन तांची वात घेवं येता. आनी आज कोणी दिल्ली आसा तर आयच्या फादर मीस पेटयल्या याजका वा विक्टरच्या हातींत हांवन तुमी ही मानाची वात स्विकार करूंक हांव उलो दितां. ह्या पुणथळाच्या बरेपणाक दान दिल्ली जावन आसात. फ्लेविटा अनुषा डिसोजा आंबेंबळ 25,000 रुपये. डेनियल क्रास्ता पुत्तूर 500 रुपये. आयच्या दिसाच्या जेवणाक दान दिल्ली आसात. डेनियल क्रास्ता पुत्तूर 500 रुपये. जस्टीन डिकुन्ना निर्मार्गा 2000 रुपये. नावनाका बेळा 500 रुपये. जयप्रकाश डिसोजा बेळा 1000 रुपये. आल्बर्ट मंतेरो मुंबई 2000 रुपये. इवा जोहन्ना क्रास्ता पुत्तूर 500 रुपये. प्रितेश डिसोजा सलेतूर 2000 रुपये. फ्रांसिस फुटाडो मोकरनाड 500 रुपये. किरण डिसोजा कोमंगला 1000 रुपये.
नाव नाका निर्मार्गा 1000 रुपये आयच्या दिसाच्या जेवणाचो संपूर्ण खर्च दिल्ली आसात. रॉबिन आनी पवित्रा डिसोजा बेल्लूर 12,500. डेनविया फेर्नांडीस तांणी एक डब्बो लोणचें दान दिला. आमी जेवणा वेळार ताचे रूच पळयतले हांव. सिसिलिया डिसोजा मोडांकाप 650 रुपये. एडवर्ड कुटिना हिरगाण 3000 रुपये. विन्स्टन लोबो मोगरनाड 2000 रुपये. प्रकाश डिसोजा मनेला 200 रुपये बरें काम मेळच्या खातीर. दीक्षित डिसोजा आनी कुटाम पाणीर 10,000 रुपये. रोशन मार्टीस मोगरनाड 500 रुपये. दान दिल्ल्या सर्व दानीक आमी फकत देव बरें करूं म्हणचें पूण इनाम दिवचें जुजेवाजाक भेटयल्लें जावन आसा. जुजेवाज बाप तुमकां सर्वांक तुमच्या वावरांत तुमच्या सर्व संगतींनी आशिर्वाद दिव. तुमची जिवीत बरें करून दी. वाती वांटिल्ल्या पाद्र्या बानू तुमकांय देव बरें करूं. मोगाचेनो सांज जुजेवाज बापाच्या पांयातळी आमी येता. आमची आशा अत्रेक बोगणां तेसावां इरादे आमची पिडा हे सक्कड घेवन ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक सांगाता मेळटा. तर सर्व आमी सांगाता मेळया जुजेवाज बापाक आमचे मदें ताचे रेलीक एक मान करूंक आमी सर्व उबी रावून ताका स्वागत करया आनी ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवया. सांज जुजेवाज बापा होगला पानी मातुका कृपा मागोन दी बापा विज्ञान संडी नाका. एकडी बोर बश्या सांजुजेवाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां तशेंच तेसावां गरजो ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. ही सर्व आमच्या भक्तिकाची मागणी तो मानून घेवं आनी तुर्तान आमच्या गरजांक तो पावो अशें आमी मागता. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. विजा मेळिल्ल्या पासत बरी सैरीक फावो केल्ल्याक, पांयाची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्याक, बावळो दूख गूण जाल्ल्याक, प्रेग्नन्सी स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक, TB गूण जाल्ल्याक तशेंच 9 जाणां मागल्लें दिल्ल्याक अर्गां दितात. सांगातास वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 10 जाणां शिकोवंक वाचोवंक बरोवंक भुरग्यांक बरी मोत मेळच्याक, 8 जाणां परिक्षेक बरी तयारी करून बरे फलितांश जोडूंक, 4 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक, 10 जाणां इंटरव्यू पास जावच्याक, विजा मेळच्याक, बरें काम मेळच्याक, मेडिकल पास जावच्याक आनी परगांवाक वचच्याक मागून आसात. CA परीक्षेंत जैत मेळच्याक, 2 जाणां उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक, वावराड्याचे दनयाचे सांगातपण मेळच्याक, बरो फुडार मेळच्याक, 20 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणींक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक, 4 जाणां कुडीची मोतीची तकलेची शिरांची पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणां वर्टिको आनी मायग्रेन पिडा गूण जावच्याक, युरीक ॲसीड समस्यांतावन गूण जावच्याक, 6 जाणां एलर्जी गूण जावच्याक, 2 हार्मोनल इम्बॅलन्स थायरॉयड मासीक स्त्राव संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, 11 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, तेगां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, केस जडचे रावच्याक, सुडाळ उलोवंक जावच्याक, ताळो दूख गूण जावच्याक, 2 जाणां कोंकली शेळ थाप कराय गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक, 2 जाणां कानाक संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणां काळजाची पिडा गूण जावच्याक, 7 जाणां हात दूख पांयांक बोळ मेळच्याक आनी गांठी दूख गूण जावच्याक, 5 जाणां पाट दूख गॅस्ट्रीक पेंगटाची दूख गूण जावच्याक, 3 जाणां बाळतेर बऱ्यान जावच्याक, 3 जाणां किडनी स्टोन आनी मुता संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक, 2 जाणां कठीण राग हगे हट उणें जावच्याक, मानसीक ಒತ್ತಡ उणें जावच्याक, 2 जाणां भलायकी तपासणेचो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक, 3 जाणां मोतीक शांत समाधान मेळच्याक, एकामेका मोगान जियोवच्याक, दोशीतावन सुडकां मेळच्याक, 3 जाणां मिसाक वसोवंक जावच्याक, वावरा थळार भद्रती आनी सहाकार मेळोवंक, 6 जाणां मागलो विशेष उपकार मेळच्याक, आशेल्ल्या सांगाता लग्न जावच्याक परवणगी मेळोवंक, पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे जियोवच्याक,
लग्ना कार्य बऱ्यान जावच्याक कोर्ती केजी तावन मुक्ती मेळच्याक 6 जाणां जागो नावार जावच्याक बऱ्या मोलाक जागो विकून वेचाक जाग्या खातीर गल्ल्याक कोर्ती केजी तावन सुडका मेळच्या पासून मागोन आसात जागो बऱ्यान वांटे करून घेवच्याक रीण मेळच्याक 4 जाणां रीण फारीक करच्याक आनी घेतिल्ले रीण फाटी मेळच्याक मागोन आसात वाहन बऱ्या मोलाक विकून वेचाक नवें घर बांदच्याक अडकळ विणें खांब सोंपोवच्याक क्रशेक लागुल्लो रोग निवारच्याक ह्या सर्व तेसावां सांगता आमची तेसावां मेळोवया आमच्योय गरजा पासून आमी मागया तर आतां आमी दिंबी घालया आमचे हात आमी उबारुया आनी एक आमच्या बापा एक नामान मरये एक आनंद बापा मागण्या मुखांत सांजुजे वास बापाच्या मुखांत सर्गी बापाक आमी आतां भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तसोच आनी सदां सर्वदा आमेन तुझे वास बापान दिंबयेर पडोवन देवाक उलो मारलो अनवारांतलें ताका राखून वेलें आसरये ह्या तळार घडलें तर आमी पयस्तांव लागीं थावन आयले हांव जुजे वाजान देवाक उलो मारूंक वापरली ती रीत आमी वापरया आनी बरेंपण खंडीत जावन तुजें म्हजें जातलें सुमिया काकूत आमची कर सुमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकूत आमची कर देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकूत आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकूत आमची कर संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूत आमची कर गोंयच्या बेनेबलेन जल्मल्ल्या सांजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळेकायेची जिणी जियोंचो गुर्त जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणेक संपडलेल्या कॅथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर मोरये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाचून वेचो कथोलीक बावड जिवो केल्ल्या सांजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचें भक्तीपणा दान मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरून प्रेरण दिल्या सांजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्या सांजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयले सर कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातेल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर बावर्त सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिन्यान धाडूंक वावरल्या सांजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचारल्या सांजे वाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले बोगस आमकां सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले दयानायक आमकां सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले काकूळट आमची कर नवेनांचे मागणे ये सांजेचे वाज तूं आमचो शरोती जावन आसाय आनी सर्गीन तावन देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेन मेलफांग तेच वटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजे वाज देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले तुजे जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजार लोकां वणच्या तो सुडसुडी जालोय अंकारान पडोवन आपल्या जिणेची वाट भोगलेल्या सरशी तूं दावलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले एमी सांव करतना तुका पुराय संसल्ले म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजे वाज
दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसली. तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या लना भोंवडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरी फाश केलें आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्तांनी कश्ट येतले ते पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांजचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी साबारांक देवाचो आदर मेळस केलोय. आज सर्गराजान देवा संगी तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचे जिवन तुका उक्ते करता. आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुज्या मुखार हाडटा. आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमच्या पसत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर. एका पाद्रेबान ताच्या आवय ताच्या भावा ताच्या वनये खातीर मागोवंक विचारला. ताच्या वनयेक आज पेट स्कॅन म्हळ्यार कॅन्सरा विशीं चडीत समजोवच्याक घरा आदाराची तित्त जावन आसली. तशें तिच्याय ह्या पिडेतावन देव काकुळतीची नदर घालून बरेपण दिवन त्या कुटुंबांक आदार मेळोवन दी. ह्या पवित्रार विविध याजक आमकांत्र सेवा लाभचे तांकां सुमेस्तांक आशिर्वाद मेळोवन दी. ह्या पुणथळाच्या बरेपणाक जेवणा खातीर सांगातपण दिवच्या आदारसूंच्या बरें मन दाखयताल्या हरी एकल्यांक जुजेवाज बाप बेसांवांनी बरोवन दी. आपली पिडा आपली वावंट कश्ट भिरांत समाधान बेजाराय सक्कड घेवन आयिल्ल्या मरेकार पिडेच्या भिरांतेन जियेतल्यांक बऱ्या भलायकेचें भाग मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. सांगात आमी म्हणया. सांजेवाज देवाच्या मोगाळ विंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनाच्या सर पसंतावन आमकां राखून व्हर. बवरताक आडवेच्या संगतीक बली जावं दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरयेमेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैणा उपरांत तुजे संगाता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जिवचे भाग आमकां मेळशे कर. आमेन. पिडिस्तां खातीर प्रत्येक दिन आमी मागया. सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताने रचला सर्गनी संसार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासाच्या आपले जिणे आनी मोरणान जायती आजापां करून तीस मोवाळाय लोकां दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरतांव. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून मागतांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ह्या नोवेनाचो अखरेचो निमाणो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करतांव. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादेन तुमकां बरूं. आमेन. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखेन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकराची मनशां जावंक तुमकां पवित्रात्म्याचें बळ मेळूं. आमेन. सांजुजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवी सभा संतोश बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत
भाग्यवानपणाचो मुकुट जोडून सासनाक संतोष बगूंक पावू. आनी त्या सडवंदारा देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सवे सदां आसो. देवास बापा आम्हा पासो विनंती कर बघेवन कुसचे कृवेन निवरम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन.